बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज आमी कुशलकायेच्या उमाळ्यांनी भरून ह्या भाग्यवंत कुर्साच्या मंदिरांत फुलांचो भाग्यवंत कुर्साची परब समारंभूंक एकठांय जाल्या. तशेंच गेल्ल्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत हे मंदिराची 25 वर्सां आमी समारंभलीं. आयज ताचो उगडास करून आमी देवाक आर्गां आनी दिनवास दिता. आयच्या समारंभणेचो विशय जावन आसा फुलांचो भाग्यवंत कुरीस आनी भोव पवित्र संस्कारांत आसलेलो जेजू हांच्या आदारान भावार्थाची आनी कृपेची 25 वर्सांचे यात्रे खातीर देवाक दिनवास. भाग्यवंत कुरीस जावन आसा आमकां सगल्यांक जेजूच्या मोगाचो रूपकार. जेन्ना आमी ह्या कुर्साचेर नदर मारता तेन्ना जेजूचें आख्खें जिवीत ह्या संवसारांत आनी तांणी केल्लो बरो वावर आमकां दिसून येता. जेजू ह्या कुर्सार मरून हो कुरीस तांणी पवित्र केलो आनी आमकां सगल्यांक भावार्थाची वाट दाखयली. आयज ह्या कुर्सांत आसलेले शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावून आनी जेजूचो पाटलाव करता आनी ताचे भाशेन जावंक वावुरता. ह्या दोंगरार फुलांचो भाग्यवंत कुरीस जावन आसा आमकां सगल्यांक जैताची, गोठायेची, पेखवणेची, आत्मीक क्रेस्तकायेची आनी कुशाल जिविताची जोर. जाल्यार दुसरे वाटेन भोव पवित्र संस्कारान आसलेलो जेजू जावन आसा आमकां कृपेचो सागर आनी बऱ्या जिविताचो आलाशिरो. ह्या पवित्र जाग्यार येवन मागणें करून ताचे कृपेन वाडोवन आनी देवाक मानता तसलीं ताची मोगाचीं भुरगीं जावंक आमी सगलीं वावुरता. हें मंदीर हांगा उबें करूंक सर्गेस्त फादर फ्रेडी दा कोस्ता जायतो वावुरलो. तशेंच आख्खो दीस पवित्र संस्काराची बोजोन ह्या जाग्यार आसूंक आपलें सोपोन ताणें साकार केलें. ह्या खातीर आमी देवाक वाखाणटा. तर 25 वर्सां फुलांचो भाग्यवंत कुर्सा सांगाता भावार्थाची आनी कृपेची यात्रा सांगातान केल्ल्या खातीर आमचे दिनवास आनी आर्गां दितना देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर पडूंक म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, कसल्या भावनांनी भरून आमी हे दोबाशीक पवित्र खुर्साची, जाका आमी मोगान फुलांचो खुरीस म्हूण मान दिता, ह्या फुलाच्या खुर्साचे दोबाशीक परबेन आमी वांटो घेवंक आयल्या. ते आमकां आतांच हे आमचे भयणीन उगडास केला. आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या कुशाल बरीत काळांत आसा आनी आयज हांगासर आमी खुर्सार खेळायलेल्या आनी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूक दिनवासूं. ह्या खुर्साचे विणवणेन खुर्सा उदेशी कितले उपकार आमकां मेळ्ळ्या, कितलीं देणी आमी घेतल्यान,
कितलीं विस्मितां आमच्या जिवितान आमी अणभवल्या आयज दिनवाशी मनान जेसूक आर्गां दिवया आनी आमी ओदीक विस्वाशीपणी कुर्सार मेलेल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेसूचो पाटलाव करूं आमी बावडताची मनशां म्हूण आमच्या खासगी जिवितान आमच्या कुटुंबीक जिवितान आमच्या समुदायाच्या जिवितान आमच्या समाजीक आर्थीक आनी राजकरणीक जिवितान आमी जेसूच्या पाटलावदारांनी ताच्या तत्वांक आनी आमच्या बावडताच्या तत्वांक विस्वाशीपणी गोवाय दिवंक ह्या मिसान जेसू उदेशी सर्गेच्या बापा लागीं आमी खोतखोत्यान मागुया आनी हे बावडताचे दोबाजीक समोरमणेक तयार जावंक जायते पावटी आमचे असोक्तायेक लागून आमच्या आपलेपणाक लागून आमी न्हय जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक ना पूण आमच्या बावडताच्या स्वतांक आमच्या जिवितान काळजीदार गोवायकी दिवंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून खालतेपणी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. मोगाळा जेजू फुलांचो बागयोन कुरीस आनी ह्या पवित्र मंदीर ह्या जाग्यार आसूंक केदें व्हडलें बाग आमकां ह्या तुज्या आसण्या वरवीं हो जागो आनी हो दोंगर तुवें पवित्र केलोय. तशेंच ह्या जाग्यार जायतीं मिलाग्री जातात आनी जें कितें लोक मागता तें तांकां फावो जाता. इतलें जावूनय जायते पावटी आमच्या जिवितान शळमळाय आयल्या, आमचो बावाट हाल्ला आनी तुजे उपकार आठोवंक आमी विसरल्या. ह्या पवित्र जाग्यार येवन वेळ सारूंक फाटीं फुडें जाल्या. ह्या जाग्याची बरी खबरूय दुसऱ्यांक सांगूंक आमी विसरल्या. तांकां गोवाय जावंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस जेजू. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Shanti tacia isla zostali sorbe spora deva surgi charaya surpodvedar deva baba ami duka namaskar kota ami duka Dirvasta tuja dorvoi bapapason ami duka vakata Sumia Jesu Krista Bapacia ekleas puta Sumia Deva Devaci shili Tu संसाराचे पापकाटाय आमची काकूत कर तू
मोहिमे Jesu Christa Eklos tu povit, eklos tu isur, eklos tu por mesur. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. सासनांच्या देवा आमच्या बापा, बावार्थ्यांच्या जिविता आनी उतरा वरवीं तुजे सोडवणेची खबर बावार्थ नाशिल्ल्यांक परगटूंक तुवें ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान येवशिलें. तर आमकांच बावार्थान थीर कर. बावार्था खातीर कोश दोग सोंसूंक आमकां गोठाय दी आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आनी उमाळटोल्या काळजाच्या उतरांनी बावार्थाक साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. एपोरी आमचे भोंवतणी जियेतल्या दुसऱ्या बावार्थाच्या मनशांक बावार्थाचें दार उक्तें जावं दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव आमचे तुजे एकवटान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासनांच्या सासणांक. Amen. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. देर्बे शारान शिव वर्तमान परगटूंक जायते शीस केल्या उपरांत पावलो आनी बार्नाबास लिस्त्र्यांतलीन आनी येवकांतलीन आंतोकेक परतले. ताणें शिसांक गोठाय दिली आनी भावार्थान ती रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोस दोग आमकां सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एक पवित्र सोबेक ताणीं जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर ताणीं विस्वास दवरलेलो त्या सोमयाच्या आदीन तांकां केले. पिसाद्या प्रांतांतल्यान ते पानफिलियाक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगट्टूस ते आतालियाक गेले आनी थंय तावन तारवार बसोवन आंतोकेक पावले. हाचे आदीं ह्या शारान तांणी सोंपयल्ल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागोवन ताच्याच हातान घाली. हांगा पावतोच पवित्र सोबेक ताणें एकठांय केली आनी आपणाक देवान केल्लें तितलीच खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक तांणी भावार्थाचें दार उगडलें तेंवूय बी तांकां सांगलें. देवाचें उतर देवाची उदकार आमचो जबाब गायन करून जातलो. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सरस्पर कितलो कोवाळ्ळो आनी माये मोगाचो. ताजो राग सट्ट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सुरेस्पर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोसणांक कितलो माये मोगाचो. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुवें रचल्याय तें सगळें तुका दिनवासून सरस्परा. तुजी भोक्त तुजें वंदन करून तुजी राजवटची महिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करून अशें सगळ्या मनशांक तुजे वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत महिमा कोळीत जावं. जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज.
पिळगेचे पिळगेक तुजी राजवटकी तोखता दिल्ल्या उतराक सरेस्पोर सदांच विस्वाशी सगल्यो ताज्यो कन्यो मोगाच्यो जबाब देवा मोच्या रासा सदांकाळ तुजें नांव कांता. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना हांवें जुवावान एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटाक जाली आनी सोमदीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले होकले पोरी. पवित्र शार नवें जेरुसालेम स्वर्गार तावन देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. शिवासना तावन व्हडल्यान अशें उलयतलो एकतालो हांवें आयकलो. हो पळयात मनशा मदें देवाचो तोंबू. तो ताचे बरोबर रावतलो. ती जातली ताची पोरसां आनी तो जातलो तांचो देव. ताचें नांव जातलें ताचे मोदें देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगलीं दुकां तो पुसतलो. मरण खोत रोडणें दूख आनीक आसचें ना, कित्याक आदलें सगोट नाटाक जालें. उपरांत शिवासनार बसलोल्यान म्हणलें, आतां सगल्यो वस्तू हांव नव्यो करतां. ताणें म्हाका आनिकूय सांगलें, हें बरोवन दवर, कित्याक हीं उतरां खात्रेचीं आनी सोताचीं. देवाचें उतर हें. देवाची उदरकार. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Alleluia, sorves por azul. Alleluia, sorves por azul. Alleluia, sorves por azul. Alleluia, sorves por azul. Utor devace vatu svaraida. Sotanitin jiu chakshi goida. Utor devace zokon sotmanta. Sonsari buina sasnici vita amka toyan kurta. Alleluia, sorves por azul. 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 Sorves po तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमा. Moima Duca Sumia. जुदास भायर वेतूच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोवें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवान ताचे सोवें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनू,
आनी थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग कशा जाल्यार तुमी म्हजे सीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटली. जेजू क्रिस्ताचे शिवत महान हे वागणी तुका क्रिस्ता. मोशा मोगाच्या बाबा भयणीनो, व्हडे भोगतीच्या आनी दिनवासाच्या भावनांनी भरून 9 दीस हे पोरबेची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडा बाबार्थाच्या खोतखोत्यान भरून हे दोबाशीक पवित्र खुर्साचे पोरबेन, ज्या खुर्साक आमी फुलांचो खुरीस म्हूण खेरीत मान दिता, ह्या खुर्साचे पोरबेन आमी वांटो घेवंक आयल्या. ह्या वेळार म्हज्या मनान एका तरणाट्याचो उगडास येता. ताचें नांव टॉम डुली म्हणलोलो तरणाटो अमेरिकेक 1927 वर्सां जल्मलो. एकदम हुशार भुरगो आसलो आनी ल्हानूच आसतना ताच्या काळजान खेरीत भाशेन पिडेस्तांचो दुर्बळ्यांचो मोग आसलेलो. देखून तरणाटो कसो ताणें आपल्या आवय बापायक सांगलें, हांव ओयजीपणाचें शिकप करूंक सोदतां, हांव दोतोर जावंक सोदतां. आनी दोतोर जाल्या उपरांत ओयजीपणाचें शिकप सोंपयल्या उपरांत पिडेस्तांची अदीक करून दुबळ्यांची हांव सेवा चाकरी करतलो. ह्या हुशार तरणाट्यान व्हडे हुशारकायेन आपले ओयजीपणाचें शिकप सोंपयलें आनी 26 वर्सांचे पिरायेर ताणें आपल्या जिविताचो एक व्हडलो थाराव घेतलो. आपलो देश साणून, आपली फामील साणून आज एका गरीब देशान कांबोदिया म्हणटात थंय तो आयलो आनी लाओस म्हणटात थंय आयलो आनी त्या गरीब देशान एका खेड्या वाठारांत तो गेलो आनी थंय एके खोमटेन रावून हो तरणाटो डॉक्टर टॉम डुली पिडेस्तांची गरिबांची सेवा चाकरी करतालो. जेन्ना भुरगीं पिडेस्त कोश्टवतलीं तो पळयतालो ताचें काळीज तांचें सगळें ओडटालें. इतलो आपुरबायेन, इतलो मोगान, आपलें चिंतिनासतना ते खोमटेन ताणें गरिबांची पिडेस्तांची सेवा सुरू केली. ताची बरी देख पळोवन जायते ताचे सांगाती दुसरे वयस ताचे बरोबर ताका सांगात दिवंक आयले. जंय सुरवातेक एक खोमटी आसलेली थंय ताणें एक व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें. न्हयच एक हॉस्पिटल बांदलें आनीक सुपुल्लीं हॉस्पिटलां बांदून तो पिडेस्तांची सेवा चाकरी करतालो. सुमार 6-7 वर्सां ह्या तरणाट्या वयजान पिडेस्तांची सेवा करतोच ताकाच पिडा जाल्या म्हूण ताका घुमून आयली. तो आपल्या सांगाती वयजाशी आपलो चॅकअप करूंक गेलो आनी ताच्या बरोबरच्या वयजान ताची तपासणी करतोच दोळ्यांनी दुखां बरोवन ताका सांगलें, टॉम, तुका कॅन्सराची पिडा जाल्या. आपल्याक कॅन्सराची पिडा जाल्या म्हूण हो तरणाटो वयस निराशी जालो ना. आपले लागीं जाता रे भाशेन पिडेन आसतना पुर्यान पिडेस्तांची, जाणट्यांची, गरिबांची मोगान सेवा करतालो. पूण थोड्याच म्हयन्या भितर ताची परिस्थिती एकदम वायट जाली. नातालांचे परबे आदीं तो नव्यान वयजाशी, आपल्या सांगाती वयजाशीन आपलो चॅकअप करूंक गेलो आनी ताका तपासल्या उपरांत ताच्या सांगाती वयजांनी ताका सांगलें, टॉम, तुका आनीक चड वेळ उरूंक ना. तूं परत घरा वच. नातालांची परब तुजे फामिली सांगाता सारूंक तूं अमेरिकेक परतो वच. आनी आपल्याक चड दीस उरूंक ना म्हूण जाणो जावन वयस एक गंभीर पिडेंत घरा गेलो आनी आपूण मरचे आदीं आपल्या एका पाद्री इश्टाक ह्या वयजान, तरणाट्या वयजान एक चीट बरयली आनी हे चिटीर ह्या वयजान कितें बरयलें गाय, ताणें आपल्या पाद्री इश्टाक सांगलें, जेन्ना म्हज्या सांगाती वयजान
म्हाका कॅन्सराची पिडा जाल्या म्हूण सांगलें तेन्ना म्हज्या जिवितान एकूच आंबोळायेचें निराशीपणाचें तुफान उप्रासलें. हांवें देवाक शीण करून म्हणलें, देवा हांवें म्हजें फुलतें जिवीत गोरिबांची पिडेस्तांची सेवा चाकरी करूंक भेटयलें देखून असली मजुरी तुवें म्हाका दिली, हांव निराशी जालो, उचांबोळ जालो. पूण उपरांत मात हांव मागणें करूंक लागलो आनी मागणें करता करता म्हजी दिश्ट खुर्सार खिळायलेल्या जेजूचेर पडली आनी खुर्सार खिळायलेल्या जेजूक मागणें करतना जंयसर सुरवातेक म्हज्या जिवितान उचांबोळायेचें निराशीपणाचें तुफान उप्रासलें, ओदीक ओदीक खुर्सार खिळायलेल्या जेजूक पळोवन म्हाका घोटाय मेळ्ळी आनी म्हज्या काळजान म्हज्या जिवितान एक दुसरें सवकासायेचें, शांतीचें, विस्वासाचें तुफान उप्रासलें. जितली म्हज्या कुडीक दूख भोगता, जितली म्हज्या हाडांची फोडाफोड जाता, तितलो म्हजो विस्वास देवाचेर आतां अदीक घट जाला. आतां हांव आनीक निराशी जावंक ना. हांवें ही पिडा बाबार्थान वेंगोयल्या. हांव आनीक म्हज्या हॉस्पिटलांचें ओयजाचें चिंतिना. हांव एकाच दैवीक ओयजाचें जेजूचें चिंता. हांव ताका वेंगोवंक आशेवन रावता. जितलें हांवें मागणें केलें, जितलें हांवें खुर्सार आमचे खातीर मेलेल्या जेजूचेर दिश्ट घाली, तितलें म्हाका गोठाय आनी बोळ मेळ्ळें. दुसरें तुफान शांतीचें, सवकासायेचें, भावार्थाचें तुफान म्हज्या जिवितान उप्रासलें. बाबा भयणीनो, आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक खुरीस म्हळ्यार भावार्थाची आनी जैताची खुणा जावन आसा. आयज आमी ह्या खुर्साक मान दिवंक हांगासर एकठांय जाल्या. नोयच बेश्टो खुर्साक मान दिवंक आयल्या. आमचे खातीर मोगान खुर्सार मरून पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूक आमी मान आनी दिनवास दिवंक हांगासर आयल्या. आनी देखून आयज देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी खुर्साचेर एक सुपुल्लो नियाळ करुया. खुरीस म्हळ्यार आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक कितें आनी खुर्सार मरून पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास दवरतल्यांचें आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय तें आमी मातशें नियाळुया. हांव खुर्सा वयर 4 सुपुल्ल्यो चिंतनां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर खुरीस म्हळ्यार आमकां जेजूच्या शिसांक, जेजूचेर विस्वास दवरतल्यांक खुरीस म्हळ्यार प्रिती मोगाची खुणा जावन आसा. बाबा भयणीनो, आमी जाणो जेजूच्या काळार जुदेवांच्या समाजान खुरीस म्हळ्यार एक लोजेचें हातयार आसलें, एक मोर्नाचें हातयार आसलें. कोण क्रिमीदोर आसा, खूण आदारल्या, वायट केलां, ताका सगळ्याहून पास्ट पनिशमेंट म्हळ्यार खुरीस जावन आसा. पूण जेन्ना जेजू खुरीस फावो जाता, जेजू कितें करता? जेजू मोगान हो खुरीस वेंगोयता. कोणाच्या मोगान? पयले सुवातेर आपल्या बापाच्या मोगान, पूण दुसरे सुवातेर आमच्या सगळ्या पातकी मनशांच्या मोगान. आमी एब्रेवांचे चिटीर वाचता, जेन्ना जेजू आमची सोडवण करूंक गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो तेन्ना ह्या सुपुल्ल्या बाळकान एब्रेवांचे चिटीचो बरयणार आमकां सांगता, एके भाशेन बापाक उलो करून म्हणलें, बापा हो पळय आसा, हांव आसा, तुका होम आनी बोलयो नाका जाल्यो, हो पळय हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. आमी जाणो जेन्ना जेत्सेमानीच्या मोळ्यान आपले कोश्ट, आपले खुरीस नियाळून जेजूक रोगताचो गाम एके भाशेन सुटलो तेन्ना जेजून मागणें करून बापाक म्हळें, बापा जाता जाल्यार हो खुरीस म्हजे वेलो पयस कर, पूण म्हजी खोशी न्हय, तुजी खोशी जावं दी. बापाची खोशी जाली, ताच्या आपुरबाईच्या पुतान खुर्सा उदेशी आमची सोडवण केली आनी जेजू ही बापाची खोशी मोगान मानून घेता. हो खुरीस मोगान भेटयता आनी जो खुरीस लोजेची खुणा आसा तो आमकां आपल्या शिसांक एक जैताची खुणा करून दवरता. आनी जेन्ना जेजू हो खुरीस घेवन कालवार दोंगरार वेतालो तेन्ना जेजून आपणाचें केन्ना चिंतलें ना. जेजून सदांच दुसऱ्यांचें चिंतलें. जेन्ना ताका धरूंक आयले
आनी जेन्ना जेजून ताका सांगलें हो पळय हांव आसां तुमी म्हाका सोदतात हांव नाजारेचो जेजू हो पळय हांव आसां तेन्ना जेजू कोणाचें चिंता आपल्या शिसांचें चिंता जेजू तांकां सांगता हांकां वचून दी हांकां कांयच वायट करिनाका जेजू केन्नाच आपणाचें चिंतना खुरी सोरतना पुरयान दुसऱ्यांचें चिंता जेन्ना पेद्रू तोर्साद काडून त्या शिसाचो कान कातोत्ता जेजू कितें कोत्ता जेजू पेद्रूक सांगता पेद्रू तुजी तोर्साद पोत्यान घाल इतलेंच म्हणून ओगो रावना बागोवता त्या कानाचो कुडको काडटा त्या सैनिकाचो कान पेकयता आपणाचें चिंतिना दुसऱ्यांचें चिंता जेन्ना खुरीस घेवन कोश्टवून तो कालबार दोंगरार वेतालो आनी जेन्ना रोडटेल्यो वस्तुऱ्यो जेरुजालेच्यो वस्तुऱ्यो ताका मेळटात जेजू तांकां सांगता म्हजे खातीर रडो नाकात तुमच्या पुतां खातीर रडात आनी शेकी जेन्ना खुर्सार ताचो निमाणो वेळ पावलोलो जेजू आमचें चिंतून आपली आवय आमकां दिता आनी म्हणटा ही पळय तुजी आवय जावन आसा आपली आवय आमकां दिता बाबा भयणीनो खुरीस आमकां प्रिती मोगाची खुणां जावंक जाय आनी हेंच आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून आमकां सांगलां जेजू म्हणटा हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात जेजून आपलो खुरीस पर्यान व्हरतना प्रिती मोग दाखयलो दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखयलो खुरीस आमकां प्रिती मोगाची खुणां आमचे सरभोंवती कितलीं जाणां कोश्टवतात आमच्या गोराब्यांनी आमच्या सेजा सामारा आमचे समुदायेन म्हज्या वाड्यान म्हज्या गांवान कितलो लोक कोश्टवता पिडेक लागून कोश्टवता जाणटिकायेक लागून कोश्टवता एकसुरपणांक लागून कोश्टवता दुर्बळकायेक लागून कोश्टवता आमचे मदें घरदार नासलेलीं भायल्या वाठारांतलीं तांकां आमी मायग्रंट्स म्हणटा समाजाचे देगेक आसलेलीं कितलीं जाणां कोश्टवता आमी जेजूचेर बावाड दवरता जाल्यार जेन्ना आमी असल्या आमच्या भावां भयणी सोबें कोश्टवतेल्या सोबें पिडेस्तां सोबें जाणट्यां सोबें एकसुऱ्यां सोबें समाजाचे देगेक पडलेल्या सोबें आमचो हुस्को दाखयता आनी कोरण्यांनी आमचो प्रिती मोग तांचे सोबें दाखयता तेन्ना आमी खुर्सार मेलेल्या जेजू सोबें आमचो मोग दाखयता दुसरे सुवातेर खुरीस आमकां जेजूच्या शिसांक सोडवणेची खुणां जावन आसा एब्रेवांची चिटीचो बरयणार म्हणटा तो देवाचो पूत जावनूय कोश्टां उदेशी खालतेपण कितें तो शिकलो आनी आपल्या कोश्टां उदेशी आपणा खाला आसलेल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण तो जालो बाबा भयणीनो जेजू आमकां एक एकल्याक आपल्या शिसाक म्हणटा तूं म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय तुजो खुरीस उबार आनी म्हजे फाटल्यान ये आमी जेजूचो पाटलाव करूंक खुरीस सोदूंक वचपाची गरज ना खुरीस आमकां सोदूंक येतले खुरीस आमकां कोणाकूच चुकोनान जेन्ना आमची खोशी दुसरे खोशेचेर आड वेता तेन्ना आमच्या जिवितान खुरीस उबो जाता सगल्यांक आमकां बरी भलायकी जाय पूण जेन्ना आमी पिडेक सांपडटा आमची खोशी बरी भलायकी आसपाची खोशी दुसरे खोशेचेर आड वेता पिडेचो खुरीस आमचेर उबो जाता सगल्यांक आमकां पयशे जाय पयशां विरेत कांयच जायना पूण जेन्ना दुर्बळकाय आमच्या जिवितान येता घोडेक कोणाची सिर्वीस सुट्टा तेन्ना आमच्या जिवितान दुर्बळकायेचो खुरीस उबो जाता सगल्यांक आमकां बरें नांव जाय जेन्ना दुसरे आमचें नांव उबयतात आमचेर बोगलांटां घालतात तेन्ना बोगलांटाचो खुरीस आमच्या जिवितान उबो जाता आमच्या गोराब्यांनी विस्वाशीपण गरजेचें पूण जेन्ना गोराब्याचो योग वांगडी अविस्वाशी जाता तेन्ना फामिलीन अविस्वाशीपणाचो खुरीस उबो जाता जायत्या भासांचे खुरीस आसा काळजाचे खुरीस कुडीचे खुरीस मोनाचे खुरीस जेजू म्हणटा तुज्या जिवितान खुरीस येता तेन्ना तो खुरीस उबार आनी म्हजे फाटल्यान ये बाबा भयणीनो बागेवंत पावलो अशें म्हणटा म्हज्या कोश्टां उदेशी जेजूच्या कोश्टांनी कितें उणें आसा तें हांव बरोवन हाडटा जेजूच्या कोश्टांनी कितें उणें आसा काय ना जेजूच्या कोश्टांनी बिलकूल कांय उणें ना जेजूचे कोश्ट संपूर्ण पूण जेन्ना आमी ताचे पाटलावदार ताचे कुडीचे सांदे आमचे दिसा दिसपट्टे खुरीस कसलेय ते जावं मोगान वेंगयता तेन्ना जेजू बरोबर आमी सोडवणेचे भागीदार जाता आमी कोरेस्माच्या काळान
किरीत भाशेन निमाण्या सुंकरारा दीस हें गीत गायता हांव मोगा मोगा खुर्सा वयलो कसो देवो तुका आनी जेजू जबाब दितान म्हणटा म्हाका खुर्सा वयलो देवोय नाका म्हज्या वांगडा तूंच चड खुर्सार आनी सोडवणेचो जा भागीदार जेन्ना आमी जेजूचे शीस ताचे कुडीचे सांदे आमचे दिसा दीस पडटे खुरीस मोगान सोंसणिकायेन वेंगोयता तेन्ना आमी जेजू बरोबर मनशा कुळाची सोडवण एके भाशेन चालू दवरता तिसरे सुवातेर खुरीस आमकां बोगसण्याची खुणा जावन आसा जेजून आपल्या जिवितान सगळ्या सवें दोया दाखयल्ली जाल्यार किरीच भाशेन खुर्सार्थान जेन्ना ते ताका कश्ट आयताले ताची फोकणां कोत्ताले ताच्यो मोस्कऱ्यो कोत्ताले जेजू कितें कोत्ता जेजू म्हणटा बापा तांकां बोगोस कित्याक ते नकळत कितें करतात ते जेन्ना ताचो उजव्याक आसलेलो चोर ताका उलो करून म्हणटा तुज्या राजान म्हजो उगडास कर जेजू ताका म्हणिना तुज्या आख्या जिवितान तुवें चोरलेलें आतां सोर्गूय चोरूंक सोदताय ना जेजू ताका बोक्षितान म्हणटा आयज तूं म्हजे बरोबर वैकुंठान आसतलो खुरीस आमकां बोगसण्याची खुणा आमी जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता ताचे शीस कशें जियोंक सोदता जाल्यार आमच्या जिवितान बोगसण्याची मनशां जावया रागाचो उजो पालोवया द्वेसान जियेता जाल्यार इफ यू हेट पीपल ही द्वेसाची वाट सोडुया दुस्मानकायेची ओंटी दुर्गा आमच्या फामिलीनी आमच्या वाड्यांनी आमच्या फिरगोजांनी उबी जाल्यार ती दुर्गा मोडून शांतीचे दूत जावया बोगसण्याची आतयारां जावंक वावरुया आनी चवथे सुवातेर खुरीस आमकां एकचाराची खुणा जावन आसा जेजू आपल्या खुर्साची खबर करून आपल्या शिसांक अशें म्हणटालो जेन्ना म्हाका ते वयर उबारतीत खुर्सार उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजे सरभोंवती एकठांय करतलो खुर्सा उदेशी मनशांचो एकचार हांव बांदतलो आनी हें जेजूचें सोपण जावन आसलें आपल्या आख्या जिवितान तो मनशांक एकठांय करूंक वावुरलो आनी मोरचे आदीं उल्हासांनी बोल्लेलें एक मागणें ताणें बापाक उबारून अशें म्हळें बापा जसो हांव आनी तूं एक तशेंच म्हजें शीस एक जावं आनी तांच्या एकचारा उदेशी तुवें म्हाका संवसारान पाठयलाय म्हूण संवसार ओळखूंक पावूं जेजू एकचार बांदूंक वावुरलो आनी हे आपले एकचार बांदपाचें काम ताणें खुर्साचेर शार्ती पावयली आनी एकचाराचें सोपण जेजू आमच्या हातांनी घालता आपल्या शिसांच्या हातांनी घालता आमची जबाबदारी जेजूचो आमकां मोग आसा जाल्यार आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी एकचाराची आतयारां जावं आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समुदायांनी आमच्या फिरगोजांनी आनी आमच्या समाजान आमी एकचार बांदूं एकचार जेजूच्या शिसां मदें एकचार दुसऱ्या धर्मांच्या पाटलावदारा मदें एकचार सगळ्या मनशां सोबे बाबा भयणीनो हेंच आमचो पाप साहेब फ्रांसीस पाप साहेब आमकां करूंक मागता जेन्ना ताणें आमकां उलो मारला म्हळ्यार आमी परिशोधीक सभा बांदुया एकचाराची सभा जंय आमी सगळीं जाणटीं तशीं भुरगीं ग्रेस तशीं गरीब बरी भलायकी आसलेलीं पिळे सगळीं एकामेकाचो हात धरून आमी सांगाती चलुया जेजून आवडलेलो एकचार पवित्र सोबेन आनी समाजान आमी बांदूंक वावरुया बाबा भयणीनो हे भाशेन आमी विस्वाशीपणी जेजूचो पाटलाव करून ताचे गोवाय कशें आमी जियेन जाल्यार जें पळय आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां तें आमच्या जिवितान घडटलें आमी आयकलां कोण भाशेन पावलू आनी बार्नाबास वेता थंय जेजूची बरी खबर परगडटा तांकां जायते त्रास पडले जायते खुरीस मेळ्ळे जायते पिडापीड सोंशें पडलें पूण जेजूची बरी खबर सगळ्या सुवातांचेर परगट जाली आमी जेजूचे शीस खुर्सार खिलायलेल्या आनी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करून आमचे दिसा दिसपट्टे खुरीस वेंगोवन एकामेकाच्या खुर्सांचो भार लो करून आनी बोगसण्यांची आनी एकचाराची मनशां कशीं जियेन जाल्यार जें पळय आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां तें आमच्या जिवितान आमी शार्ती पावयतले
बागेवन जुआंव आपल्या दर्शनाची खबर सांगताना म्हणटा हांवें एक नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम पळयली एक नवें जेरुसलेम शार हांवें पळयलें आनी हो ताळो हांवें आयकलो हो आसा देवाचो नवो तोंबू देव तुमचे मदें सदांच आपलें बिराड करतलो आमी जेजूचे शीस विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करीन जाल्यार देव सदांच आमच्या जिवितान आमच्या फामिलींनी आमच्या समुदायांनी आमचे पवित्र सभेन आनी आमच्या समाजान आजीर आसतलो म्हूण आमकां बावडताची खात्री आसा हेंच देणें आयच्या मिसान देवा लागीं आमी खोतखोत्यान मागुया सगलीं उबी रावुया म्हज्या बापां भयणीनो जेजूचो खुरीस आमकां ताच्या फाटलावदारांक बावडताची परजळीत खुणां जावन आसा तर ह्या वेळार आमी सोत मानता म्हणून आमचो बावार्थ आमी जिवो करुया सोत मानता देवाक सोर पोदवेदार बापाक स्वर्गांनी प्रितुमेंच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सोमवलो आंकवार मारये तावन जल्मलो ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुंजवी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन बापां भयणीनो आतांच आमी उचाल्ला त्या बावडताच्या उजवाडान आमच्या जिविताचीं पावलां मारून आमी जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करतले जाल्यार ताच्या आदाराची आमकां गरज तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खालतीकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार आमी दवरुया फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापान तशेंच आमच्या याज्ञीक भावांनी आनी येरा धर्मिकांनी आपले पोरशेक भावाताचे आनी खुरपेचे यात्रेंत तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया Mogal Baba, doyaldis आमचे गांव, विश्वासान केले आमची मागणी सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशांच्यो गरजो वळखून दुर्बोडा आनी गरजेवंता सोवे हुस्को दाखोवंक समाजांत निती पासत वावरूंक आनी पर्यावरण आनी सृश्टी सांबाळूंक तशेंच ह्या जाग्यार भावार्थ्यांक सोंपेपणान येवंक तांणी वाट उकडी करूंक देवा लागीं तांकां कृपा आनी मोनाचो उजवाड मागुया Mogal Baba, doyaldis आमचे गांव, विश्वासान केले आमची मागणी हें पवित्र मंदिर स्वर्गेस्त
फादर फ्रेडी डाकोस्ताच्या बऱ्या वावराचो फोड जावन आसा. ह्या जाग्यार वेगवेगळ्या धर्माचो लोक मागणें करूंक येता आनी खुशालकायेन आनी शांतीन घरा वेतात. तर फादर फ्रेडीक देवान सुर्गीचें सूख फावो करूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाल बाबा दोयाळीस आमचेर विश्वासान केले आमची मागणी फाटलीं 25 वर्सां हांगा सेवा दिलेल्या सगल्या याज्ञिकांक, मोटवाश्यांक, बऱ्या देखणारांक आनी सगलीं जीं आपली फूल ना पाकडी दिवन आदार कोत्तात तांकां देवान आपल्या उपोट बेसावांनी बरोवंक आनी सोंपलोल्यांक सासणाचें सूख फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाल बाबा दोयाळीस आमचेर विश्वासान केले आमची मागणी भागिवंत कुरीस जावन आसा सगल्यांचो आलाशिरो. तर आमच्या कुटुंबांनी वायट येतले ते सगळे तांणी पयस करूंक, क्रिस्ती तत्वांनी आमचे गोराबे नीटोवंक, तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमचो भावार्थ वाडोवंक, परदेसांत आसा तांकां राखूंक आनी पिडेंत कोश्टवतल्यांक पेकोवणी मेळोवंक बापा लागीं मागुया. मोगाल बाबा दोयाळीस आमचेर विश्वासान केले आमची मागणी बो मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यान जायते आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजान आसलेले आवंडे, सगले हुस्के आमी तुजे मुखार दवरता. बापा, आयज रोमा शारान भारताच्या रोख साक्षी देवासायाक भाग्योंत म्हूण परगट करता. ताणें विस्वाशीपणी कोश्टांनी पुर्यान तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव केलो आनी ताका गोवायकी दिवंक आपलें रोगोत वारोयलें. ताची देख घेवन आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान विस्वाशीपणी जेजूक पाटलाव करूं. कोश्ट पुर्यान पडले जाल्यार आमच्या बावार्थाक उर्बे बरीत गोवायकी दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तूं आमकां भर. हे आमी मागतां बापा, त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कुरीस आनी 25 वर्सांचो टोकटो. आयज जेन्ना आमी फुलांचो बागिवोन कुर्साची परोब समोर ओपतां आनी ह्या मंदिराच्या 25 वर्सांचो उगडास आमी करतां, ही आमकां एक व्हड कुशालकायेची खबर. ह्या जाग्यार येवन देवाचें आसनें भोगूंक आनी ताच्या बावार्थान वाडूंक आमी कितलीं गिरेस्त जाल्यां आनी आमच्या जिवितान वेगवेगळ्या उपकारां वरवीं कितली कुशालकाय आमकां फावो जाल्या आमच्यांनी स्पोश करूंक जायना. तर देवाक ह्या सगल्या देण्या खातीर आर्गां आनी दिनवास दिवन आमी हीं दानां याज्ञिकाच्या हातान घालून बापाक भेटयता.
उंडो आनी सोरो जायते गोंग दुलून आनी जायत्यो दाखो पिलून हो उंडो आनी सोरो तयार केला तर हो उंडो आनी सोरो थोड्याच वेळान जेजूचे मांस आनी रोगोत जातलो आनी आमचे आत्मीक पिवोन जातले फाटलीं 25 वर्सां देवान साबार देण्यांनी आमकां बोल्ल्यात पवित्र संस्कारा वरवीं बावार्थान आनी कुरपेन वाडोवंक आमकां आदार दिला आनी फुडाराकूय आमी जेजूक आमच्या सांगाताक दवरून आनी ताच्या आसन्यान आमी ग्रेस जावन आमचे आवडे ह्या कुणा वरवीं बापाक भेटयता मोशा बाबा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गीच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पोळी सवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन
सोर्गींच्या बापा, आमी सोर्गार पावचे आदींच आमकां तुजी खाशा पोरजा करून तुजें जिवें मंदीर तुवें आमकां केली. ए वेदी भोंवतणी जमा जावन आमी तुका भेटयतांव त्या योजना वरवीं तुज्या जिव्या मंदिरान तुका मोहिमा मेळूं. आनी आमी ह्या मंदिराचे जिवे फातोर अदीक पवित्र जावन सोर मनशांच्या दोळ्या मुखार तुजी सोगोणीत पवित्रताय फांकोव. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतो. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणांच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडली दारां सोर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मोरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गींचे सोर्व दोळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोराक.
Bavartaco kut porgotuja. জীবন পলাবলি tumilam ka sunoy isokya samsaracha surgunara amchi surgonko. Bapa, Jesucia mornanco ani पुनर्जीवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगात शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवंडी बापा, हे सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेश्वरा तुझे चाकरा याज्ञिक फ्रायडी डिकॉस्टा हाची काकलूत कर. ताका तुवें संवसारांत लापून व्हेले. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवंस दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा मणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तान तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची तशेंच आपल्या घरांनी रावन एमिसा बेटीन मांडून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची माई सांगती तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन दोमदूत आमचो आस्कारी बागयोन जुजेबाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू ओरवी, त्यास जेसू सांगाता, त्यास जेसू थाय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान, सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका, सासनांच्या सासनान. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां बावार्थाचें देणें मेळून देवाक आब्बा बापा म्हणलो करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो. ह्याच पवित्र आत्म्यांच्या बळान जेजून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना आमी जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करतले. आमच्या जिवितान ताचे गोवाय कशें आमी जियोंक वावुरतले म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी.
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हगोच्या भाऊ भयणीनो, आतां आमी क्रिस्त प्रसादान वांटो घेतल्या. आमी भक्तीपणीन आमी ह्या रितीन वांटो घेवया. हांव मागतलो आसलो जाणें बाप्तीस घेवंक ना ताणें क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें येवचें न्हय. आय रिक्वेस्ट ऑल दोज हू आर नॉट बॅप्टायज्ड बट पीपल ऑफ अदर फेथ, प्लीज डू नॉट प्रोसीड फॉर द होली कम्युनियन. थँक यू. Oh
Nismo tuzo, haveți sodați con un favor, sopra calza, nismo tuzo, haveți sodați con un favor, beva ducea, moga glata, cali smoce, duca vita, beva ducea, moga glata, cali smoce, duca vita. मोगाला जेसू तुजी कूड आनी रोगोट शिवून तुज्या मोगान आमकां एक केल्यात देखून तुका आमी दिनवासताव आनी आर्गां दिताव. फुलांचो बागेवन खुरीस आमचें मोदें आसा आनी तो आमकां सोगल्यांक राखता आनी सांबाळटा देखून आमी तुका वाखाणटाव. हें पवित्र मंदीर ह्या जाग्यार बांदूंक फादर फ्रेडी दा कोस्टा वरवीं हो वावर फुडें व्हेलो देखून आमी तुका दिनवासताव. तुजे पवित्र उतलांतल्यान आनी पवित्र संस्कारांतल्यान तूं आमच्या ओत्मीक जिवीत गिरेस्त कोत्ताय देखून आमी तुका वाखाणटाव. तुजेच वरवीं हें सगलें आमकां फावो जालां देखून आमी तुका दिनवासताव आनी दिनवासनेच्या उमाल्यांनी व्हरून गायनांतल्यान तुजे उपकार आमी आठयताव. Somiar da
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, संवसार सोडून मोहिमेवंत जावचे आदीं जेसून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मीतमेर नासलेल्या मोगाची खुणा कशी आपली कूड आनी रोगोत आमचें खाण पिवण जावंक दवरली. ह्या प्रिती मोगाच्या जेवणान वांटो घेवन जेसूचें आनी आमचें काळीज एक जातात म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासतांव आनी ताच्याच काळजान एकामेकाचो मोग करतांव म्हूण कोरण्यांनी दाखोवंक आमी आतां घरा वेतांव. हो आमचो मोग पळोवन आमचे भोंवतणचो लोक जेसूक आपलो सर्वोंडार म्हूण ओळखून घेव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशीं बसूया. म्हज्या बाबा भयणीनो, आयज ह्या आमच्या फुलांच्या बागेवन कुर्साच्या मंदिरांत आमी बागेवन कुर्साची परब समोरबल्या. ह्या परबी उनुनीत परबी हांव तुमकां सगल्यांक दितां. फादर पाश्कवालाच्या नांवान, आमच्या सिस्टरीच्या नांवान, सगल्या फिरगोसकारांच्या नांवान तुमकां परबी दितना बागेवन कुर्सान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमची मागणी आनी आमची आवडे. तशेंच ह्या श्रायनाची 25 वर्सां आमी समोरपतांव. गेल्ल्या ऑक्टोबराच्या 13 तारखेर 25 वर्सां आमी समोरपल्या आनी आख्खें वर्स आमी आमच्या श्रायनांत वेगवेगळ्यो कार्यावळ्यो दवरल्यो ही समोरपणी एके भाशेन करूंक. आनी आयज ह्या समोरपणीचो संक्षेप कल्मिनेशन आमच्यान म्हणूंक येता ही परब. आमी पयले सुवातेर एका देवाक दिनवासता वार्गां दितां. आयज ही परब बरे भाशेन समोरमूंक आमकां ताणें आदार सहकार दिलो. देवाचो आशिर्वाद आमचे सदांच आसा. तशेंच आमचे दिनवास फुलांच्या बागेवन कुर्साक जो सदांच आमकां राखता सांबाळटा आनी आयज ही परब बरे भाशेन समोरमूंक, ही नोयेन्ना आनी परब बरे भाशेन समोरमूंक ताणें आमकां सगळोच आदार सहकार फावो केलो. म्हजे कितें दिनवास आमच्या गोंयच्या पात्रियाकाक आसबीस फिलीप नेरी फेरांव आयज आमचे मदें येवन ही मिसाची भेट ताणें भेटयले. आमचे पासत मागलें, देवाचे उतर आमकां पुरगोटलें आनी ताचो आशिर्वाद ताणें आमचेर घातला. आमचो बिस्म साहेब सदांच आमच्या सांगाताक आसा. ताचो हुस्को आमचे सोवे आनी अदी करून ह्या श्रायना सोवे. सदांच ह्या श्रायनाची तो खबर घेता आनी हांगासर वावर कोत्तात ताची तो खबर घेता. हांव आमच्या आसबिस्ताक काळ जाणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयज वेळ काडून इतलो गोवंडीक वावरान बुडलोलो आसतना वेळ काडून तो आमचे मदें आयलो आनी ही समोरमणी आमचे पासत केली. ह्या मीस आनी आमचे पासत भेटयलें देखून. म्हजे दिनवास कितें भाशेन आमच्या सगळ्या पाद्रींक जे आयज मिसाक हाजीर आसात, आमच्या वाठाराचो डीन फादर सिप्रियान, तशेंच आमच्या सेलेजन प्रोविन्शियल फादर फेलिक्स आनी आमचे दुसरे पाद्री, तुमी आयज वेळ करून आयले देखून आमी तुमचे उपकारी आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या गोवणीक वावराचेर आमी मागता. आमचे दिनवास कितें भाशेन आमच्या सिस्टरींक, आमचे मदें आमचे SFN सिस्टर्स आसात. आयज तांची 25 वर्सां भरतात ह्या श्रायनांत ती आयल्यार आनी ह्या श्रायनांत जायतो बरो वावर ती करतात. हांव सगळे आमचे SFN सिस्टर्स आयज तांची वडीलूय आमचे मदें आसा, तर हांव तांकां सगळ्यांक काळ जाणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे मदें आमचे इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन सिस्टर्स आसात, ती ह्या वर्साक बांबोली आयल्यांत आनी ती आपलो जायतो वाव आदार सहकार आमकां दितात. हांव तांकांय सगळ्यांक काळ जाणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. मुझे बाबळू आमी जेन्ना ही सिल्वर जुबली रुप्या उत्सव आमच्या श्रायनांत आमी मनयलो, आमी एक कमिटी घडोवन हाडली, जुबली सेलेब्रेशन कमिटी. ह्या कमिटीन आमचे सिस्टर्स आसात, आमचे PPC एक्सको आसात, आमचे कॉन्फ्र कमिटी, आमचे फाब्रिका कमिटी आनी आमची दुसरी भाव भयण आसात फिरगोसकारां. तर ऑक्टोबरा म्हयन्यात त्या आज पर्यान जायतो वावर ताणें केला, कार्यावळ्यो ताणें घडोवन हाडल्यो आनी ही नोवेना आनी आयची परब बरे भाशेन समोरमूंक ताणें जायतो भार आनी तोकस घेतला. हांव ह्या कमिटीचे दर एका वांगड्याक काळ जाणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा.
आनी ही परब बरे भाशेन समोर मग सगल्यांनी एके भाशेन आपलो तेंको सहकार आमकां दिला. म्हणजे दिनवास आमच्या फिरगोस गवळीक सोबेच्या वांगड्यांक आनी समुदायाच्या भाव भयणांक ह्या नोवेना दिसांनी बरे भाशेन मिसाची मांडावळ करूंक आनी सगळी वस्तूच्या मांडावळ पळोवपाक ताणें जायतो भार आनी तुकोस घेतला. हांव तांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास नोवेनाच्या दिसान आयिल्ल्या पाद्रींक फादर रिचर्ड रॉड्रिगीस, फादर माउरिस कोलासो, फादर रोमियो गुदिनो, फादर हेस्टन फेर्नांडीस आनी फादर जोफिल डायस हांगासर येवन देवाचें उतर ताणें पुरगोटलें आनी आमचे पासून मागलें देखून हांव सगळ्या आमच्या यादनीक भावांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास आयज ही मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या गोवणीक फिरगो सोबेच्या वांगड्यांक ताणें जायतो भार घेतला आयची मांडावळ बरे भशेन करपाक. आनी आमचो खॉयर जुस्तीन डिसोजान ताचो आख्खो पंगड आख्ख्या नोवेनाच्या दिसांनी गायन करून आनी आयच्या परबेक मिसाक बरे भाशेन गायन करूंक आमकां मिसान भक्तीपणीन वांटो घेवंक आदार दिल्ल्यान हांव तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे दुसरे वाजोवपी आसात दुसऱ्याय मिसांक ताणें बरे भाशेन गायन करून आमकां आदार दिल्ल्यान तांकांय हांव सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे दिनवास केरीत भाशेन आमच्या GCTV आनी आमचो भाव मॅथ्यू आख्ख्या नोवेनाचे मीस टॅलिकास्ट करूंक आनी आयची परबेचे मीस टॅलिकास्ट करूंक ताणें आमकां जायतो आदार दिला. तशेंच म्हजे दिनवास द गोवन्स, हेरल्ड आनी 365 ह्या पत्रकारांक आनी ह्या चॅनलांक ह्या नोवेनाच्या दिसांनी प्रचार करपाक ताणें जायतो आमकां आदार दिला. तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे दिनवास आमच्या श्रायनाच्या वावराड्यांक आनी आमचे कॉन्फ्रम मेंबरांक जाणें जायतो भार घेवन सगळी वेवस्था ताणें पळयली आनी बरे भाशेन सगल्यो वस्तू मांडावळीन घालपाक ती वावुरली देखून तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटना आमचे दिनवास आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आयज बॅचीस करूंक आनी भायल्यान मांडावळ पळोवंक ती जायतीं वावुरल्यांत तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास आमचे युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आनी आशर्स आयज मिसांत येवन कुमिना दिवंक आनी लोकांक एके भाशेन मांडावळ दाखोवपाक ती वावुरलीं तांकांय देव बरें करूं. म्हणजे दिनवास आमच्या हांगासर शायनांत आमची फुलकारां आसात ती सफाई करूंक आनी दुसऱ्यो आदार दिवंक ती सदांच फुडें सरतात. हांव तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे दिनवास पावर डेकोरेटर्स ताणें फुलांचो कुरीस गोंय बरे भाशेन न्हिटयला आनी दुसरे आमचे भाव जे वावुरल्यात जावं फेर्नांडीस डेकोरेटर्स लायट्स घालूं, आल्फ्रेड मेंडीस ताणें पेंडॉल घातलां, केटर्स मेनिस केटरर्स आनी तशेंच आमचे ब्रास बँड नॉबर्ट कोता आनी तांच्या वांगड्यांक हांव सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास केरीत भाशेन आमच्या सात आंध्रेच्या आमदाराक विरेश बोरकाराक, आमच्या पंचायताक जिल्हा पंचायताक आमचो एक्स MLA आसा फ्रांसीस सिल्वेरा आनी सगळे जे आमकां सदांच आपलो आदार तेंको दितात जेन्ना आमी तांकां उलो मारता ते आमच्या आदाराक पावतात आनी आमी तांच्या लागीं मागलां आतां हांगासर ही वाट जी सारकी एके भाशेन चड डिफिकल्ट जाल्ली आसा लोकांक हांगासर येवंक तर ताणें आमकां आस्वासन दिल्लें आसा हांगासर कितें तरी सोंपेपण करूंक आमच्या जो लोक ह्या जाग्यार येवंक सोदतात आमचे जी कोण ह्या खुर्साची भक्ती करतात ह्या सगळ्या आमच्या लोकांक हांगासर येवंक सोंपेपण करूंक ताणें आमकां जायतें आस्वासन दिल्लें आसा. आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी वावुरता आनी मागता हो वावर ताणें फुडें वचचो म्हणून. म्हजे बाबून आयच्या दिसा आमकां जायत्यांनी दुसऱ्या भाशांनी आदार दिल्लो आसा. आमी तांचो उगडास करता आमची बऱ्या देखणारांक इनासियो आनी इजाबेला डिसोजा आनी तांच्या कुटुंबान आख्ख्या नोवेनाक आनी आयच्या परबेक ही फुलां भेटयल्लीं आसात. तशेंच मानिता फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबान हो आल्ताराचो कुडको आनी वात्यो आयच्या मिसाक ताणें भेटयल्ले आसात. जाकारियास फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबान आयच्या दिसाक स्नॅक्स जे आमी मिसाक बांटलां ते ताणें भेटयल्लें आसा आनी आंजेला डिसोजा आनी तांच्या कुटुंबान परबेचे मिसाक स्नॅक्स ताणें भेटयल्लीं आसा. आल्वितो दे आल्मेदा आनी ताच्या कुटुंबान बागेवन कुसाक फुलां भेटयल्लीं आसात जीं बायलां आमी फुलां पळयतात ताणें भेटयल्लीं आसात. मानुएल पेरेरा आगासाई हाणें आयज उदकाची वेवस्था केल्ली आसा आनी उदक आमकां भेटयल्लें आसा. तशेंच जायतीं आमचीं वेल विशर्स आसात बरे देखणार आसात जावं आमकां मागण्यांनी दुडवांनी आनी वस्तू दिवन आदार दितात. आमी तांचोय उगडास करता आनी सगल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटना तुमचेर बागेवन खुर्साचे विनोदीन देवाचो सुभाम आशिर्वाद पडूंक आमी मागता. म्हजे बाबणू हांवें सगल्यांक देव बरें करूं म्हण हांव नको कोणाक चुकला जाल्यार पूण आयज तशेंच आमच्या पुलिसांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज ट्रॅफीक पळोवपाक ताणें आमकां आदार दिला. तशेंच आमचे सिवील सर्वीस
जे आसात आमकां सदांच आदार दितात तांकांय आमी काळजान तान देव बरें करून म्हणटा तर हांव नोक आनी कोणाक विसरला जाल्यार पण आनीक पावटी सगळीं जीं वावुरल्यांत आमकां आयज ही परब बरी भाशेन समोरूंक सगल्यांक हांव आनीक पावटी काळजान तान देव बरें करून म्हणटाना बागेवन कुर्सान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं जायतो लोक हांगासर येता मागणी करूंक श्रायनांतूय येता मागणी करूंक देवान तुमचें मागणें आयकुचें बागेवन कुर्सान तुमचें मागणें आयकुचें आनी तुमचेर बेसांव घालून सदांच तुमचें कितें मागता तें तुमकां फावो जावंक ही आमची मागणी नावंडे आनीक पावटी तुमकां सगल्यांक काळजान तान देव बरें करून म्हणटाना आतां निमणें आमचो बिस्मस साहेब आमकां आशिर्वाद दिल्या उपरांत आमचें पुरसांव आसतलें आमचे लागीं खोऱ्या कुर्साच्या रेलिकाचो कुडको आसा ह्या आमी रेलिकाचें आमी ल्हानशें पुरसांव कोत्तेलें आमी श्रायनाचे सोर भोंवती हें ल्हानशें पुरसांव कोत्तेलें परतून येवन आमी हें मागणें कोत्तेलें बागेवन कुर्साक आनी निमणे सुवातेर आमचो बिस्मस साहेब आमकां आशिर्वाद दितलो आनीक पावटी आनी तुमी सगलीं आयज ह्या मिसांत तुमी बरे भाशेन वांटो घेतलो आयलीं तुमी मिसाक आमचें श्रायन 2 वर्सां बंद आसलें पूण आतां आमी सगळें उक्तें केल्लें आसा जायतो लोक येता तुमी येवचें हें श्रायन तुमचेंच हांगासर येवचें आमी तुमचे पासून मागणें कोत्ता आमी तुमचे पासून मागता हांगासर येवचें मागणें करचें आनी हें आमची श्रायनाचीं दारां आतां तुमकां सदांच उक्तीं आसतलीं आमी मागता आनी पॅन्डेमीक येना जाल्यार पुरो म्हूण हे भाशेन तुमकां हांगासर येवन तुमचें मागणें करूंक भक्तीपण दाखोवंक तुमकां सगळी सवलती मेळूंक देव बरें करूं म्हज्या बाबा भयणीनो पादवीगारान फादर कालिस्तान उदगाल्लेलीं भावणां मोशी करून तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनी तेच भाशेन लोक संपर्क साधना उदेशी हे समोरमणेन वांटो घेतलेल्या सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान कुरपेन भरलेली बागेवंत खुर्साची परब फुलांचो खुरीस म्हूण आमी ताका मानान ताची आमी परब समोरमता ह्या बागेवंत खुर्साची दोबाजीक आशिर्वादान पडलेली परब हांव तुमकां आवडयतां हे परबेक अंदूच्या वर्सा खेरीत चड तांणी मोल आसा जशें आमी आयकलां हें सोबीत देव मंदीर बांदल्यार 25 वर्सां भरतात आनी आयज हे परबे वरवीं ह्या उत्सवीक वर्साच्या समारंभाची संपादनी आमी करता 25 वर्सां ह्या देव मंदिरान जायतें बरेंपण आयलां जायतें सुदारप जालां पयले सुवातेर हें मंदीर बांदूंक जायते त्रास काडलेल्या फादर फ्रेडी द कॉस्ताचो आमी उडास करता बापान ताका सासणाच्या जिविताची मोजरी फावो करची आनी ह्या 25 वर्सां पोटी कितलीं जाणां हांगा वावुरल्यान आमचे यादनीक तांचे मदले थोडे हांगासर आसात आमच्यो माद्री भयणी आमचीं लौकीक भाव भयणां वॉलंटियर्स पॅरिश कावन्सील मेंबर्स कॉफ्रे मेंबर्स कितले जाण बरे करणार आदार दिवपी आमी सगल्यांचो दिनवाशी मनान उगडास करतना खेरीत भाशेन आतांच्या पादवीगाराक फादर कालिश्ट हांगासर वावुरतले आमच्या पाद्री भावाक फादर पाश्कुवाल सिस्टरींग गोवळीक फिरगोस सभेच्या वांगड्यांक वेगवेगळ्या समितीच्या वांगड्यांक उत्सवीक समारंभ करपाक आसलेली खेरीत समिती ताच्या वांगड्यांक सगल्यांक जाणी ह्या उत्सवीक वर्सान आनी हे परबेन आदार केला तांकां सगल्यांक आमी काळजान तान दिन वाचता तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद देंवचो म्हूण मागता आमचो आवंडो आमचें सपोण हें जावन आसा की हें देव मंदीर आनी ही पवित्र सुवात अदिकूच मागण्यांचो भावार्थाचे आकारणेचो कुमसाराच्या संस्कारेचो समोरमणेचो ओत्मीक नवसरणेचो आनी शुभ वर्तमान परगोटणेचो केंद्र जावचो म्हूण आमी आवंडयता हांव विश आवर प्रेयर इज दॅट दीस प्लेस दीस होली श्रायन may be ever more a place of prayer, of faith formation, of spiritual renewal, of the celebration of the sacrament of confessions and of the proclamation of the gospel. Yes, खुशालकायेचे उल्हास म्हज्या काळजा मनान घेवन देवाच्या नांवान हांव तुमकां निमाणो आशिर्वाद दितां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया.
आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोशान भरूं. जेसून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. बावार्ता वरवीं जेसू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवंत जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेसू बरोबर स्वर्गार सासणांच्या सुखाक तुमी पावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदांकाल आसूं. ह्या मिसान आमचो बावार्थ आमी समोरमला. ह्या बावार्थाच्या उसवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारूंक वचून येयात. जेसूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. म्हज्या भाव भयणू, सगल्यांक देव बरें करूं म्हणलें हांवें, पूण हांव विसरलो. हांव केदेच भाशेन देव बरें करूं म्हणून सोदता. सगळे आमचे जे आदले पाद्री जे वावुरल्यात आमच्या श्रायनांत आनी आमचे आदले पादिगार आनी आमचे मदें आमचो फादर सांतान पालेर आसा जो बांबोली पादिगार आसलो, जायतो बरो वावुरता आनी सगळे पाद्रींनी केला. तर आमी तांचो उगडास करता आनी तांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी ल्हानशें पुरसांव कोत्तेलें श्रायनाचे सोर भोंवती आमी वेतेलें आनी मागीर परतून ह्या जाग्यार येतलें आनी उपरांत मागणी करून आशिर्वाद घेतलें. मागताच कोण पुरसांव येता तेणें हे वाटेन भायर सरचें, आमचे मदल्या दारांतल्यान भायर सरचें. कोण पुरसांव येता तेणें भायर सरचें. Deus, Baba,
जाता तेंच्यांनी दिमी घालून घेता. बांबोलीच्या कुर्सा म्हणी पवित्रेक मागणी. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुवें मुनिस्कुलाची सोडवण करूंक कुर्साची वाट विचून काडली. तुज्या पुताक कुर्साचे व्हडव्हडे सोसूंक तुवें निर्मिलें आनी ताणें मनशाच्या तारुणा खातीर ते तुका मोगान उरपिले. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतले कुरीस सोसून घेवंक आनी मुनिस्कुलाचे सोडवणे खातीर ते उरपूंक तुजी कृपा आमकां दी. मोगळा जेजू, तुका कुर्सार उबारतो सगल्यांक आपणाशी ओडून हाडटलोय म्हूण तुवें भासायलें. असो तूं ह्या बांबोलीच्या दोंगरार सगल्या जिन्सांच्या मनशांक ओडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवंक आयिल्ले आमकां शांतीन भर आनी सगल्या मनशां ताई मोगाळ कर. पवित्र आत्म्या जेजू क्रिस्तान तुका सायबिणीचेर आनी आपल्या सिसांचेर पाठयलो. आयज ह्या दोंगरार सोबार धर्माचे मनीस एकवटतात. तांची मनां उजवाडाय, काळजां मनां मोगान पेटोय. जेजूचें राज विस्ताराय आनी सोमेस मनशांक तांच्या राजान पावय. आमी उपकार मागता ते वेळार आमकां दर एकल्याक फावो कर. मोगोच्या भाव भयणीनो, ओगीपणीन आमी आमच्या गोरसां पासत आतां मागुया. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. उबी रावया. आतां आमचो बिस्म साहेब आमकां ह्या पवित्र रेलिकाचो आशिर्वाद दितलो.